आज जे समर ऑलिम्पिक जे गेम्स जातात त्याच्या खातीर अभिनंदनाची गजाल म्हळ्यार आमचो गोंयकार नीज गोंयकार एका टोकियो भितर रेफरिंग करपाक ताका अपॉइंट केलो आनी ताका सिलेक्ट केलो. हे अख्खे गोंयकाराक अभिनंदनाची गोष्ट जावन आसा आनी हांव तेजें अभिनंदन करता आनी ताका शुभकामना दिता जावं सक्सेस जावन यो म्हणून. कोणाक म्हणटा तूं? हो आमचो गोम्स लेनी लेनी गोम्स लेनी द गामा. लेनी द गामा. ओके. लेनी द गामा. आनी एक विशय म्हणटा पळय तेन्ना आमी ताका कडेन उलयले तो म्हणटा की बाबू आपणाक बाबा हें मेळ्ळां म्हणून खबर आहा ना एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कांय खबर ना. ना हे आमकां कळ्ळ्या आनी चड करून म्हाका दिसता सीएमान बी तेजे बद्दल उलयलेलें आहा. सीएमान ऑलरेडी अपॉइंट केलें ताका की ताका हें करपाचें आनी ताका वचपा बिसपाचें सगळें फायनान्शियल सपोर्ट आमचो गव्हर्मेंट करतलो. गव्हर्मेंट करतलो. आता फायनान्शियल लास्ट 5 इयर्साची तेंचे 22 lakhs कितें आहा कितें पयशे उरले तेजे बद्दल कितें आहा तेंच्यांनी अजून ती रजिस्टर सारक करूं ना बॉक्सिंग एसोसिएशन. दुसरें तुजें तेंगेले हिशोब हें सगळें दाखोवपा पडटा लिगली आनी तें सगळें दाखयले बरोबर तेजे प्रोसिजर चालू जातलो. नो रे आमी सगळ्यांक पयशे दिता इतलेंच की तेंच्यांनी बॉक्सिंगा भितर बरे बॉक्सर तयार करचे करपाक जाय. तो रिजल्ट जाय आमकां. हे रेफरिंगा चल्लो तो आमचे बॉक्सिंगा पावपाक जाय थंय खंय रे ऑलिम्पिक भितर बॉक्सिंगा पावपाक जाय. तशें कांय करूंक ना अजून खंय रिपोर्ट तसो आसा न्ही. रिपोर्ट तशें हाडिता जाल्यार एसोसिएशनान भुरगे तयार करपाक जाय. आमी आज जे एसोसिएशनाक जे पयशे मोडटात म्हाका दिसना हिंदुस्थाना भितर आनी कोण मोडटो असो. सगळ्या गेमीक आमी पयशे दितात सगळ्या एसोसिएशनाक. आमकां तेंचे कडल्यान कितें जाय एकच जाय की तेंच्यांनी प्लेयर तयार करचे. फाटल्या 5 वर्सां आतां नॅशनल गेम जावपाची आहा सगळ्यांक पार्टिसिपेट जावपा खातीर हेंच्यांनी आतां पासून मुवमेंट तयार दवर. फाटल्या 4.5 वर्सां ते मेळोंक सोदता तुमकां तुमी कित्याक मेळोंक कोण मेळना म्हणटा कोणी सांगून जाता तो घेवन दी केन्ना. आतां सद्या आमी नॅशनल गेमी खातीर आमी पयसो सगळो घातलेलो फंडा भितरूय मातशें आमकां आर्थीक दृश्ट्या आमी मातशें सकयल पावल्या. आतां मुखार जातलें. ऑफिसूय तेंचे मोडपाक पावला अशें तें कितें सांगलां तें कोण ना म्हटलं आमी म्हटलं ताणें जें रजिस्ट्रेशन सारकें करचें हिशोब सारको करचो आनी ताणें मागचें कांय प्रॉब्लेम ना. पूण बाबा तुमी ताका मेळोंक कित्याक सोदिना तुमी रेडी आहात कोण सांगता केन्ना येवन दी मेळपाक हांव कोणा ना म्हणना. ओके बाबा आनी एक विशय म्हणटा पळय तो न्यू पॉलिटिकल पार्टी येता मातशें आयकलां तुजें कितें भिवण कसले पॉलिटिकल घेवन बसले. अरे हे सरकार बीजेपी आनी 100% फुडलें सरकारूय आमचेंच ताचे भितर आनी डावट ना. तुमच्या सध्या जे काम करता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत स्पिडीन काम करता. तुवें जाणा कशें कोविड खातीर कितें फेस केलें तेणें सगळे मामले ताणें फेस केल्ले आहात आनी आतां तिसरी लाट येता तेजे खातीरय तेणें तयारी दवरलेली आहा. पूण तुमच्याच कोणी फुटान न्ही पॉलिटिकल पार्टी आमचे फुटून वयता वचून कोण वयता तो कांय पड हें वचून ना. आमचें सरकार गट आनी फुडलें सरकार आमचें येता. तुमचे गेले जाल्यार मागीर थिंगा जिखोन कशें येतले तुमचे उरलेले आमदार. अरे हें कितें तेंचे पुस्तार खातर आमी पार्टीचे हेजेर डिपेंड आसा सगळें. पार्टी जी ठरयतली तें जालें 100% आनी पार्टी हे फाटी सारकी स्थिर आहा. 27 ते 28 आमदार गोंयांत येवपाचे. अजुनूय 27-28 म्हणटात. हय तुका 10 फावटी सांगलें हांव 4 फावटी इलेक्शन निवडून आयलो म्हणून. आमी कामाचेर आयल्यात. पयर तूं म्हाका विचारतलो एमजी म्हूण तूं आयल म्हणून एमजी म्हणून हांव आयला हांव म्हणून एमजी आयलो तेन्ना. दिपकानूच सांगलेलें आमकां. तो दिपका विचार पयलीं कित्याक येवना एमजी थंय 20 वर्सां 25 वर्सां नंतर एमजी कशी आयली थंय हेचे पयलीं कित्याक येवना हेचे पयलीं कित्याक येवना तुका सांगता मरे खंय केन्ना आयले आनी एमजी दिपकान एमजी हाडले हांवें. बाबू पूण दिपकान एक स्टेटमेंट केला. अरे दिपकान ढवळीकरान स्टेटमेंट केलो तो तूं जाणा सुदीन ढवळीकरान बाबू म्हूण थंय आयल्या म्हूण सीट हे तोंडार सांगलें ताणें. 3 प्रोजेक्ट्स पळय आतां गोंयान बोबो जाता कोल हे तेचेर इफेक्ट जातलो गोंयाच्या इलेक्शनाक. पळय आमच्या सीएम जेन्ना प्रमोद सावंत जालो जें मनोहर पर्रीकरान चालू दवरलेलें काम तें ताणें फुडें गेलें. येदो व्हडलो विकास म्हाका दिसना इतलो स्पिडीन विकास आनी खंयच्याच स्टेटीन जालो असो. आज तूं जाणा 4 लेन रोड्स केदे व्हडले स्पिडीचें काम चल्लां. व्हडली व्हडली मिशनरी हर एक मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा विकास जाल्लो आहा. आनी एक परस जाता थंय हें कोवीड आयलें. कोविडा खातीर ट्रॅक करून आमी सकयल पावले पडते पण ताणें स्पीड मारल्या.
तूं जाणा आनी तेणें जे डिसिजन तो घेता तेजे भितर डिसिजना भितर तथ्य आसा स्ट्रॉंग. पण आमकां ही ओपोजिशन आहा पळय तेंच्यान आमकां त्रास केलो. कोविड जेन्ना आयलें, लॉकडावन आसलेलें, तेन्ना तेणें SSCC एग्जाम घेतल्यो, याद धरात, अख्ख्या लॉकडावना भितर, आनी सक्सेसफूल करून दाखयल्यो. आज एक वर्स वयता वयता थंय कोविडचे वॅक्सिन येवपाक प्रायम मिनिस्टरान ते सायडीन सगळ्या सायंटिकाक हेका तेका सगळ्यांक ताणें हेल्प केलो. हे सायडीन ओपोजिशनान अख्खी वाट लायली सगळ्या ओपोजिशनाक. कितें केलें? वॅक्सिन घेतल्यार मरतलो, वॅक्सिन घेतल्यार शीक पडटलो, दोळे वयतले, अशे रितीन स्पीड केल्यो. तरी पासून प्रायम मिनिस्टरान परवा करूं ना, ताका स्पीड लायली. वॅक्सिन तयार केलें. काही लोक म्हणपाक वॅक्सिन तयार जालां प्रायम मिनिस्टर मोदीन पयलीं मारचें म्हणून, पण तेणें तें करूं ना. देशाचे पडलेले आहा ताका. तेणें पयलीं वॅक्सिन जे हेल्थ फ्रंटवाले आहात तेंकां पयलीं दिलें, हर एक लेवलाचे बारीक लोकांक, कारण हेंच्यांनी फुडले पेशंट येतात तांकां सांबाळपा जाय म्हणून. तें जाल्या उपरांत 45-60 तांकां दिलें. ह्या लोकांनी ओपोजिशनान प्रॉपगंडा चालू दवरलो की वॅक्सिन घेतल्यार मरतले म्हणून. लोक भायर सरपाक दिले. हें सगळें गोंय न्ही, अख्खे देश जाणा. तेजे भितर सेकंड लाट आयली, अख्खे देशान कंट्रोल करपाक जावूं ना. जें प्रमोद सावंतान स्टार्ट केल्लें पळय, कांय नासतना ताणें ह्यो फॅसिलिटीज कॉलेज केल्यो. पण सेकंड लाट अशें आयलें, ऑक्सिजना बद्दल लोकांक जो त्रास जालो, कितलेशे लोक मेले. आमचे मतदारसंघ मडगांव, आमच्या गोंया भितर 2,500 लोक मेलो, तुमी जाणात सगळे. आनी हो मेल्या उपरांत तूं म्हाका सांग, आज हें समज कोविड वॅक्सिन तेणें घेतलेलें दोनी, आज कोण म्हण नासलेलो? ह्या ओपोजिशनान ह्या लोकांक उडयले. ओपोजिशनान जो प्रॉपगंडा केलो तो, आज ओपोजिशन सगळें एकठांय जाल्ले, गव्हर्नमेंट एकठांय जाल्लो. आज म्हणटात ते 2 वॅक्सिन घेवपाक जाय म्हणून, आमी म्हणटात. आज ते 2 वॅक्सिन तेन्ना घेतलेले कोण म्हण नासलेलो. हेची जबाबदारी कोण घेता? आज जो प्रमोद सावंतांनी हे जे कोविड बद्दल जे फेस केला पळय, ते आनी कोण चीफ मिनिस्टर करूं शकना. आज जो आमचो चीफ मिनिस्टर, तेजे प्रेशरच आयलो कोविडाचो, आनी ह्या कोविडा खातीर तेणें जें सांबाळ्ळां पळय, आनी कोणाला धांवन वयतालो, पण ताणें सांबाळून फेस करून गोवा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केलो. आता तिसरी वेव येता तेका तिसरे वेळेक प्रमोद सावंत सारको रेडी आसा. ताका सगळें कळलेलें, एक्सपिरियन्स आसा. डॉक्टर एक जावन आमकां बऱ्या पडलो, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जावन आमकां गोंयकाराक बऱ्या पडलो की ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटी फेस करून तो मुखार वचूं शकता. म्हणून तिसरी लाटाक भिवपाची गरज ना. ओके, तो डेल्टा वेरियंट कितें आहा पळय तो कणकवली कितें आसा मेवला, आनी तुका बॉर्डरीचेर आसा. सोड ते सगळे मेळटा मेळून आमचे सगळे तज्ञ तयार आसात आता फेस करपाक. कुठे इम्पॉर्टंट इट्स डेंजरस व्हायरस न्हू सर. आनी ते सायंटीस्ट पळयताले मरे, जे आहा ते डॉक्टर बिक्टर, गांवांत तूं कितें करूं शकता? सर हे 3 प्रोजेक्ट जे आहा ते कोल आनी झाडां ट्रान्समिशन जे बोबाव जाला, हेजेर कितें इफेक्ट जावंक शकता? तेजेर विचार कोणा कडेन? काब्राला कडेन. तेजे क्वेश्चन तो सांगलो, म्हाका सांग, कळ्ळें? सगळें घुसपय नाकात रे खंय. बरें, तूंय डिमांड करता की जो भायल्यान टुरिस्ट येता तांकां आर्टिफिशियल टेस्ट घेवन भितर येवपाचो म्हणून? येस, ऑफकोर्स. हांव फॉर मायकला. ओके, तो घेवन तेंच्यांनी आमकां टुरिस्ट जाय. आमी आर्थीक दृश्ट्या आमची जी इकॉनॉमी आहा ती स्लो डावन जाल्ली आहा, सकयल पावल्ली आहा. आमी परती वयर सरपाक जाय. हांव हॅपी टुरिस्ट येता जाल्यार, पण आमचो जीव तेंचोय जीव सांबाळून येवपाक जाय. ओके. आनी हेजे भितरल्यान कितले समज एक्सक्यूज दिवपाक जाय जाल्यार आमची SOP ठरयतली, MHS ठरयतले, त्या प्रमाणे आमी फुडें वयतले. आमकां टुरिस्ट जाय, आमकां गोंय मुखार व्हरतलो टुरिस्ट जाय. आनी CM आमचो तेजे भितर भरपूर हुशार. तो सारको टायमार कॉमेंट्स करतलो आनी गोंयकारांक रिस्पॉन्स बरो मेळटलो, बिझनसूय बरो. पूण गोंयकारांक त्रासान घालून आमकां ट्युरिस्ट ना, त्रासान घालून कांय ना केलो.